येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. कसलीच पूर्वकल्पना दिनासतना शुक्रारा आनी शेनवाराक केले बोरये पुलाचे अनियोजित इन्स्पेक्शन. कितलीशींच वरां प्रवाशी आनी दुयेंती उरले हुमकळत. ट्रॅफिक पुलिसूय दिसताले संघर्श करतना. राजेंद्र आर्लेकारान शुक्रारा बिहारचो 41वो राज्यपाल म्हूण घेतलो सोपूत. पटना उच्च न्यायालयाचो मुखेल न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंगान आर्लेकाराक दिलो सोपूत. आयज राज्यांत विविध वाठारांनी शिवभक्तांनी व्हडा उमेदीन आनी भक्तिभावान मनयली महाशिवरात्री. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. कसलीच पूर्वकल्पना दिनासतना बोरये पुलाचे अनियोजित इन्स्पेक्शन केल्ल्यान रस्तो कितलीशींच वरां ब्लॉक जावन दिसपट्ट्या प्रवाशांक दुयेंतीक बरेच त्रास सोंसचे पडले. ट्रॅफिक पुलिसूय हांगा संघर्श करतना दिसले. पळयात. शुक्रारा सांजवेळा अकस्मात बोरयेचो पूल तपासणे खातीर बंद केलो. लोकांकय काय पूर्वकल्पना मेळूंक ना, जाका लागून येरादारेक वराची वरां हुमकळत रावचे पडले. दुयेंतीक व्हरपी अँब्युलन्स लेगीत ह्या ट्रॅफिकात आडकोन उरली. येरादारी पुलीस कर्मचाऱ्यांकय आदी कांयच पूर्व नियोजन जावंक नाशिल्ल्यान ट्रॅफिक व्यवस्थापन करूंक धडपडचे पडले आनी अशा वेळार तपासणी टाळपाक जाय आशिल्ली अशें तांणी मान्य केले. आयकात. टेस्टिंग करता आता कितलो टाइम टेस्टिंग करता गो सांग. टेस्टिंग केन्ना लागलेले? 10 मिनटां जाली. आता अर्दवर टेस्टिंग ट्रॅफिक जाम आसा. हो टाइम जो आसा तो सध्या आता लोकांना कामाक सुटपाचो आनी लोक वेर्नाचे येतात, फोंडेच्यान येतात, सगळे जाम जाल्ले आसा पळय. हे एक्चुअल टायमींग फेल न्ही हो सारको. सकाळचे आसपाक करपाक जालें न्ही, नाल्यार आयताराचे करपाक जालें न्ही. जायती वरां वाट पळोवन बेजारिल्ले टू व्हीलर वाल्यांक मुखार वचपाक तात्पुरतो उपाय म्हणून उरफाटे वाटेन आशिल्ल्या लागसरच्या फुटपाथाचो आदार घेवचो पडलो. आमी जे आसा ते बोरयेच्या पुलार आसात. बोरये पुलाचे जे टेस्टिंग जे आसा ते आतां सध्या चलता. पूल कितलो बरो आसा हो कितलो घट आसा हे पळोवपा खातीर टेस्टिंग चलता आनी हाजे पुलाचें कामूय चलपाचें आसा. ताचे खातीर हें टेस्टिंग चलता की तांचें अशें म्हणणें आसा की हो पूल बंद करून भितरलें काम करपाचें आसा. ताका लागून हें टेस्टिंग चलता आनी टेस्टिंग हें चलता हो रॉंग टायम एक्चुअली. ताका लागून हे प्रॉब्लम जाल्लें आहा की ही ट्रॅफिक दोनूय सायडीनी पुलिसाचें इतलोच वेळ जाल्लो आसा की खंयच्यान ट्रॅफिक कशें डायवर्ट करचें हें तांकां कळना. अशें प्रॉब्लम जाल्ले कित्याक लोक पुलिसांक गाळी मारतात अशें जाल्लें आसा. ताका लागून पुलिसांनी कितें करप की पयलीं एक्चुअली नोटीस पूण दिवपाक जालें की बाबा पूल बंद नासतलो, पूल टेस्टिंग करतले. तें सद्या कांय ना. ताका लागून हे प्रॉब्लम जाल्लो आसा. दोनूय सायडीन गाडी ट्रॅफिक आसा. एक एम्ब्युलन्स भितर उरलेली तेका वचपाक सायड मेळना जाली. होय प्रॉब्लम जाल्लो आसा. ताका लागून लोकांची मागणी आसा की हे टेस्टिंग जे आसा ते खंयच्या आयतारा करचें. ताका लागून लोक म्हणटात की हे टेस्टिंग सारकें बरोबर ना की टायमार लोकां पुलिसांनी येवन एडवायस केलं तांकां की हे टायमार टेस्टिंग करनाका म्हणून. तरी आसतना ते टेस्टिंग करपाक लागले आसा. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, हरमन गोम्स आनी भक्तीपै बाळगी. राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकारान शुक्रारा बिहाराचो 41वो राज्यपाल म्हणून सोपूत घेतलो. फागू चौहाना उपरांत आयिल्ल्या आर्लेकाराक राजभवनांतल्या पटना उच्च न्यायालयाचो कार्यवाह मुखेल न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंगान सोपूत दिलो. आर्लेकार हाच्या पयलीं हिमाचल प्रदेशाचो राज्यपाल आशिल्लो. केंद्रान राज्यपाल म्हणून नेमिल्ल्या 6 नव्या राज्यपालां मदीं ताचो आस्पाव आशिल्लो. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. पेडणे तालुका स्काउट आनी गायड्स मेळावो शुक्रारा हरमल पंचक्रोशी ग्राउंडार जालो. ह्या मेळाव्याक पेडणे तालुक्याच्या 16 शाळांनी वांटो घेतलो. परिक्षेक 2% कमी पडल्यार जाता, पूण भुरग्यांचेर संस्कार वेगवेगळ्या कार्यावळींतल्यान जावप गरजेचें आसा अशें लक्ष्मीकांत पार्सेकरान सांगलें. पळयात. गोंय राज्याचे
स्टेट चीफ कमिशनर स्काउट अँड गायड मुवमेंटाचे नाडकर्णी सर आज आमच्या कॅम्पसात आयिल्ले आसा. आज पेडणे तालुक्यांतली 16 शाळा जंय स्काउट अँड गायड मुवमेंट ही चलता त्यो 16 शाळा स्काउट अँड गायड घेऊन आमच्या कॅम्पसात आयिल्ले आसा. आज दीसभर ह्या कॅम्पसात आसात. आमच्या कॅम्पसात सोयरे खूब आयल्यात म्हणून आमकांय आनंद आसा. त्या निमतान नाडकर्णी सर आयले. एकूण स्काउट अँड गायड मुवमेंट ही आमच्या हातून आमी ह्या वर्साच्यानूच सुरू केली. आमच्या इन्स्टिट्यूशन आमी अंदू 6वेंतल्या विद्यार्थ्यांक एनरोल केल्यात. ही मुवमेंट ह्या बाल्यावस्थेत खूब आवश्यक आसा. म्हणजे भुरग्यांक एक देख दिवप, भुरग्यांक एक बरो कल्चर, एकामेका बरोबर इंटरॅक्शन, मागीर धर्म, जाती, वर्ण हे भेद कुशीक उडोवपाक शिकप आनी आमी सगळेच बरोबर ते खंय तरी कॅम्पाक वतात, बरोबर वतात, खंय जेवण बरोबर तयार करतात आनी खातात एका भांड्यांनी. त्यामुळे एकात्मतेचो, एकतेचो हो एक भाव त्यांच्यात पेरलो वता. एक देशाचे आदर्श नागरीक जावचे, एक सम्यकपणे बॅलन्स नागरीक जावचे आणि त्याच्या खातीर आवश्यक संस्कार हे ल्हानपणापासून तांचेर पडचे. सादारणपणे शाळेत कितें पुस्तकां शिकयली, वर्गांत पुस्तकां शिकयली, पोर्शन कवर केले, ताणे बरे मार्क घेतले की कौतुक केले वता. पूण हे सगळे गोष्टी करता आसतना ताची पर्सनॅलिटी डेव्हलप करप, व्यक्तिमत्व विकसीत जावप हे खूप आवश्यक असता. 2% कमी पडल्यार जाता परीक्षेत, पूण व्यक्तिमत्व फुलोवप आणि तो खंयच्याय क्षेत्रांत वचून तो त्या क्षेत्रांत आपलो प्रभाव दाखयता हे जर जावंक जाय जाल्यार ह्या बाल्यावस्थेत जेन्ना तो मिडल स्कुलाक आसता, हायस्कुलाक आसता, त्या वेळार योग्य प्रकारचे संस्कार जे कार्यक्रमातसून जावप आवश्यक आसात. आज वेगवेगळ्या शाळांतले भुरगे हांगा आयले, त्यामुळे तांकां आपल्या वर्गा पलीकडे, आपल्या हायस्कूलचे पलीकडे नवीन भुरग्यांची ओळख म्हणटा किंवा मोदी सरकारचं म्हणटा की कौशल्य विकास जावपाक जाय. स्काउट गायडाच्यान सगळे तरेचे कौशल्य विकास जो आसा तो जावंक शकता. फक्त शाळेन त्या शिक्षकान, त्या शिक्षिकेन योग्य ती काळजी घेवची पडटा, भुरग्यांक संदी उपलब्ध करून दिवपाची. हालींच आमचे 152 भुरगे राजस्थान पाली हांगा 10 दिसांक रावपाक गेले. हो आतां जांबुरी म्हणटात, नॅशनल जांबुरी. ही 18वी नॅशनल जांबुरी आशिल्ली. दर 4 वर्सांनी एकदां जाता. गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकार, मनीषा जाधव आणि संगीता ओली. शुक्रारा आगशी वाठारांतल्या सेंट लॉरेन्स हायस्कुलान तरणाट्यां खातीर गियर हेड्स 2023 ही कार्यावळ घडोवन हाडिल्ली. हे कार्यावळींतल्यान तरणाट्यांक आपली कला सादर करपा खातीर एक माची मेळोवन दिली. पळयात कांय उर्बे भरीत खीण. Main purpose for this was to keep in line with NEP, National Education Policy 2020, because we need to cater to the students, we need to teach them to work through art, to learn through art. And this was the main focus of having such a function. It also teaches them to have team spirit, to learn and work with one another. And we had a program which was divided into two. Morning was the formal program where the chief guest was Mr. Bhagirath Shetty, Chairman of Goa Board of Secondary and High Secondary Education, and guests of honor Dr. Mrs. Myrtle Caldera and Reverend Father Brito Cornelio Fernandez, along with many other dignitaries. In this evening we'll be having an entertainment program where we will showcase, our students will showcase and perform different dances, and ex-students will perform different items for the benefit of the community at large.
At St. Lawrence High School, Agassiz. It's a wonderful display under Gear Heads 2023, where they have displayed all the cars, and inside the cars there are different corners, like maybe food corners are there, then there are weaving, maybe some materials they have weaved. Lots of the games are there, and it's a need of the hour that the St. Lawrence High School is taking this initiative. It's a unique initiative taken by the St. Lawrence, and I appreciate the work put in by the headmistress, Madam Lorna, and students are very much interested. It's a one-day activity, but a lot of the things have been put in. There's a one vintage car also sponsored by one of the parents, and this is a very unique identity where the school has involved the PTA, the close community also. They have involved, and in a true sense they have achieved the target of the education. I wish them all the best. And it's a tremendous day because of the concept of the headmistress what she's brought here today about Gearheads annual gathering. It's a concept where the teachers have worked hard, the children have put in their efforts, as well as the parents also have helped them in making a wonderful presentation. In the cars itself, you can see that there's a teddy bear, there are plants, there are games, there are stalls, all go-on items, and it's really wonderfully put up. It's a unique program which we are having this year. The headmistress, Ms. Lorna, and other staff members also over here. Right now we are having tiebreaker tournament. This inter-school tiebreaker. Around 9 schools have taken part for this tournament. It's going on, and as we are organizing it, it's enthusiasm for children to grow as future budding players. Once again, on behalf of us, teachers, students, thank you for this. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगेज, समृता खणगावकर आणि ओमकार देशप्रभू. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. गोंयांत जावपी आनीक एक व्हड उत्सव म्हळ्यार महाशिवरात्री. आज राज्यांत विविध वाठारांनी शिवभक्तांनी व्हडा उमेदीन आनी भक्तिभावान महाशिवरात्री मनयली. मारुया नजर गोंयभरच्या महाशिवरात्रीचेर. सोमनाथ स्पोर्ट्स क्लब हो महाशिवरात्री मोठ्या धूमधडाक्यान करता. वाड्या वयलो प्रत्येक घरातलो प्रत्येक भुरगो ह्या प्रत्येक फूल जे 3 दिसाचे कार्यक्रम असतात ते 3 दिसाच्या कार्यक्रमात प्रत्येक स्वतःहून नोकरेक असलेलो लीव मारता, धंद्याक असलेलो आपल्या धंद्यात ॲडजस्टमेंट करून सहभागी जाता. आणि पहिल्या दिसा महाशिवरात्रेक लघुद्र जाता. नंतर दुसऱ्या दिसा महाप्रसाद असता, जो सत्यनारायण पूजा आणि महाप्रसाद. आणि महाप्रसादाक ना म्हटले तरी आज 2-2.5 हजार लोक जेवन हे महाप्रसादाचो लाभ घेता. आणि ह्या दिसा खूप असं महत्त्व दिलं वयता. आणि वचाचे म्हणजे गोवा, पूर्ण गोवा न्हू, पूर्ण अख्खे भारत देशात शिवरात्र मोठ्या उत्साहान मनयली वयता. आज हे मोरजेचे हे पवित्र असे आमचे शंकराचे मंदिर आसा, आणि तेजे उजव्या सायडीन आमची मोरजाय देवी ग्रामदेवत आसा. आणि एक लोकांक भावीक सकाळ फुडें 4 भावीक लायन लागलेली आसा. आणि एक बरें भक्तिमय वातावरण आयज मोरजे आमकां पळोवंक मेळ्ळें.
दामोदर देवस्थान लिंग फातोर्डा आज सकाळी आमगेले 5:00 दर्शन चालू आहे. आता मला जवळजवळ 1,500-2,000 लोकांनी दर्शन घेतला. आम्ही गेली 30 वर्सां जाली महाशिवरात्रीचो सांगोड जाता आनी फक्त ह्या पॅन्डेमिका लागून गेली 3 वर्सां मात प्रॉब्लेम जालो. कारण आमचे गरबाकूड ल्हान जाल्ले कारणान आमचे भितर 12 ते 13 लोक आमी बसयतात आनी ताचे पसून तुमी फायनली 4 जाता अभिषेक जाता. त्या खातीर आमी गेले 3 वर्सां जाली अभिषेक मातशी लोकांक घालपाची लिमिटेड केल्या आनी ताका लागून लोकांक चड अभिषेक ना. फक्त कमिटीन आनी गांवचे एकूच अभिषेक घाललो आसा आनी गेले 3 वर्सांचे चालू आसा. टीम गोवा 365. तरंग ही एक बायलांक सशक्त करपी संघटना जी कार्निवाल फ्लिया ही कार्यावळ 18 फेब्रुवारी घडोवन हाडटा. ही कार्यावळ सकाळी 11 ते रातचे 9 मेरेन कलेक्टर कार्यालय पणजे नगरपालिका ग्राउंडार चलतली. हातूंत वेगवेगळे घरगुती सामान, कपडे, संगीत आणि फूड कोर्टाचो आस्पाव आसतलो. लोकांनी व्हडा संख्येन येवन लाव घेवचो असो उलो आयोजकांनी मारला. पळयात. 2015 पासून ते सगळ्या बायलां खातीर खूब आवडटा. तांकां एक प्लॅटफॉर्म तयार करून दिता आनी ह्या हाजे वरवीं तुमकां तुमचे पळय प्रॉडक्ट तुमी कितें घरान करता किंवा तुमचे पळय कितें कला आसा ती दाखोवपाची तुमकां एक संद मेळटा. आनी त्या खातीर म्हाका दिसता तरंगाचे आनी श्वेताचे ताजे अभिनंदन करपाक जाय आनी तुमकां सगळ्यांक हांगा बरो लाव जावचो. लोकां मेरेन तुमी ते प्रॉडक्ट पावचे. कार्निवाल म्हणल्यार एक बरी संदी आसा आमच्या सगळ्या बायलांक. सो एवरी इयर आमी हें घालता आनी ह्या वर्सा सुद्दां हांवें चुकोवंक ना. सो हे अशें मार्केट हे धाकटेशें आमी ऑपोजीट टू कलेक्टर ऑफीस गार्डनान हे आयोजीत केला. आयज एकूच दीस फ्रॉम सकाळी ते सांज मेरेन 9-9:30 मेरेन हे आसतले. आमच्या वेगवेगळ्या बायलांनी बरे प्रकारचे प्रॉडक्ट्स हांगा डिस्प्ले केल्ले आसा. सो सगळ्यांक मागता येवन तुमी जरूर विजीट करचें आनी सगळ्यांक हांगा वाव दिवचो. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आणि भक्तीपय बाळगी. रॉयल चॅलेंजर्स बेंगलुरून शेनवारा स्मृती मंदानाक बायला प्रीमियर लीग 2023 पहिली बायला पंगडाची कॅप्टन म्हणून जाहीर केली. पळयात. विराट कोहली आणि फाफ डू प्लेसिस दादल्याच्या पंगडाचो आदलो आणि सध्याच्या कॅप्टनान आरसीबीच्या सोशल मीडिया हँडलाचेर ही घोषणा केल्या. हालीच जाल्ल्या लिलावात मंदनाक 3.40 कोटी रुपयाची रक्कम मेळ्ळी, जी WPL लिलावातल्या खेळगड्या खातीर सगळ्यात चड मोल आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोंयांत सध्या गरमी बरीच वाडल्या. हवामान खात्याच्या अदमासा प्रमाण फुडल्या सप्तकात तापमानात उणाव जातलो.
सोमार मेरेन तापमानात 4 डिग्रींनी उणाव जातलो. उपरांत तापमान थीर उरून परतून 2 डिग्रींनी देंवतलें. जाल्यार आयचे चडावात आनी उणें तापमान 34 ते 19 डिग्री सेल्सियस उरतलें. आनी आयचे हे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.